have invited you all to address this press conference on a very important subject, I should say. I have with me is Matthew Almeida. He is my friend and an activist from Bastora. Well, this is regarding the statement made by three BJP MLAs. I guess one of them is the minister, that is Panchayat Minister Movin Gudino. Dusra म्हणटा तो रुडॉल्फ फर्नांडीस फ्रॉम सेंटा क्रुजाचो MLA आनी तिसरो म्हणटा तो ग्लेन टिकलो. आतां हे तुम्ही पळयात, तुमकां फोटो दाखयता बरो तांचो. हे पळय बरे बीजेपीचे हें घालून तेणी स्कार्फ्स घालून काल मिडियाचेर बायट घेतल्या. आतां हें कितें जालें, कोयर शेनवारा दिसा हांगा सोशल जस्टीस कावन्सील ऑफ सोशल जस्टिसान एक उलो मारलो गोंयकारांक न्ही, की जे आमच्या माद्र्यांचेर सिस्टर प्रिती एंड सिस्टर वंदनाचेर जे एटॅक जाल्लो छत्तीसगडात आनी तांकां फॉल्स एलिगेशन घालून तांकां फॉल्स अरेस्ट केल्लो की ती ह्युमन ट्रॅफिकींग करतात आनी कन्वर्ट करतात म्हणून. सो त्या विशयाचेर कंडेम करपा खातीर भारतात एवरीवेर निशेध केल्लो. तशेंच आमच्या हांगा कावन्सील ऑफ सोशल जस्टिसान एक उलो मारलो आनी हजारांनी लोक हांगासर आयिल्ले. तेन्ना आमचे फ्यू स्पिकर्सान, जावं ते रिलिजियस स्पिकर्स जावं ते सोशल एक्टिविस्ट लिडर्स, तेणी खंय तरी सांगलें की आमी गोंयांत आमकां आयज मायनॉरिटी कमिशन म्हणटा ते आमचो डिमांड की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हणून. Now, honestly speaking, I also feel from deep from my heart. I would say when 15 years back, I never thought there was a need for minority commission. But today, as years have gone by, from 2010 till date, I can say, the atrocities against minorities have been growing up, increased. जे एट्रोसिटीज पळय मायनॉरिटीचेर आसा पळय ते चड आनी चड वाडिल्ले आसा ह्या दिसांनी, ह्या वर्सांनी. आनी जेन्ना आमी डिमांड केलो की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय गोंयांत, तेन्ना हे तीग जाण जे आसा, आय डोंट नो वॉट टू से, वेदर टू से पपेट्स ऑफ बीजेपी, कित्याक हे तिगांय जे आसा दे बिलॉंग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी. हांव कितें म्हणटा, तेणी काल स्टेटमेंट केला मोविन गुदिनो. दुसरो म्हणटा तो ग्लेन टिकलो, ताज्या लेफ्टान बशिल्लो आसा, रायटान म्हणटा तो रुडॉल्फ बशिल्लो आसा. आनी तेणी स्टेटमेंट केला कितें म्हणून, मिनिस्टर मोविन गुदिनो रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर सेटिंग अप अ मायनॉरिटी कमिशन इन द स्टेट, क्लेम्स गव्हर्मेंट लेड बाय CM सावंत नेवर डिफरन्शिएट्स वायल प्रोवायडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट स्किम्स टू पीपल. बाबा पुता मोविन गुदिनो, तुका पयलें सांगता, तुज्या फोटोय पळयल्यात, दुसऱ्यांचेय पळयल्यात. You all might belong to the minority community, but you all are today in the BJP. But I think somewhere you all have forgotten that you all belong to minority community म्हणून. You all are part of minority म्हणून. म्हाका आतां विचारूंक जाय ह्या माध्यमांतल्यान, सारकें शुद्धीकरण जालें तुमचें? विसरले तुमी? अरे तुमी चिंतात मरे, हो स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार BJPचो CM प्रमोद सावंत करता आशिल्लो मरे. Pramod Sawant, CM would have made this statement that we don't need to set up commission, minority commission in Goa. They have made you all sit there. तुम्ही नाना बैल जाल्या, ते गोंयडा बैल म्हणटा पळय, हा टिंग टिंग करता पळय, ते जाल्ले आसा. तुमकां ते बसयला मायनॉरिटी, तुमी बीजेपीचे MLA म्हणून, बिकॉज यू आर बिलॉंग टू मायनॉरिटीज, आनी तुमकां ते स्टेटमेंट करपा लायला आनी तुमी गोंयडा बैलीचे ते स्टेटमेंट केला. आमी ताजेर निशेध करतात, कंडेम करतात. आनी कित्याक करतात तेंय सांगता. हे सांगतात की मायनॉरिटी कमिशनाची खंय गरज ना, गोंयांत गरज ना. हांव म्हणटा पयलें, केन्ना आमी उलो मारला मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हणून, जेन्ना आमकां आयज दिसता खंय तरी थ्रेट आसा मायनॉरिटीक न्ही, इनजस्टीस जाता मायनॉरिटीचेर, खंय तरी अत्याचार जाता मायनॉरिटीचेर. आनी मायनॉरिटी म्हणल्यार हांव फक्त कॅथलीक म्हणना, हांव आमच्या मुस्लीम भावांकूय म्हणटा. मायनॉरिटीक म्हणटा ते जायते येतात. इट इज नॉट ओन्ली क्रिस्तांव आनी मुस्लीम. But how I am talking on behalf of Catholic and Muslims especially here, because I feel there is a threat today. We know minorities have been attacked. सबन गोंयांत चालू आसा. हे पळय माद्र्यांचेर जालें आमच्या छत्तीसगडात. दिल्ली आमच्यो इगर्ज्यो मोडिल्ल्यो. That is also atrocities against minorities.
थर्ड म्हणटा ते पयर ओडिसा दोन आमचे फादर फ्युनरलाचे मिस करपाक गेले तांकां गांवांत आपयले म्हूण 2 प्राधिकारांक अटॅक केले बजरंग दलाच्या लोकांनी आनी डायरेक्ट सांगले की हे आतां हमारा बीजेपी रूल है म्हणून इधर ऐसा नहीं चलेगा इधर हमारा चलेगा म्हणून आनी तांकां हॅरेस करून तांचे फोन बीन काडून घेतले फायन देर आर मायनॉरिटीज कमिशन सेट इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री देन वाय वी शूड बी डिनायड why we should deny now I am going to tell you all actually 2012 if I am not mistaken 2012 Parikar was the one त्याने हे केले it was BJP itself had mentioned that it will establish minorities commission in 2012 Parikar then placed in assembly and which was sent to the select committee I points note down to हाडला हे उत्तर हांवें आनी तेंचो पडक म्हणून Parikar's घातिल्ले 2012 if there was no need then why Parikar the ex-defense minister of India and the chief minister had put this demand which had gone to select committee see we till आमी केन्नाच बोर्ड करूना 2024 आमी लोकसभा दुखून आमी डिमांड करूना आमकां जाय म्हणून आमी थंय घालूना तो प्रस्ताव घालूना जाय म्हणून पूण आतां पळोवपाक गेल्यार इतले एट्रोसिटीज आनी इनजस्टीस जावपाक लागल्या ते पळोवन आमकां खंय तरी दिसता दॅट येस इट इज द नीड ऑफ दी आवर दॅट वी नीड मायनॉरिटी कमिशन इन गोवा तितलेंच न्ही तुमी पळोवपाक गेल्यार 2019 टील डेट तुमी पळयात चार्ट काडून पळयले जाल्यार कितले एट्रोसिटीज जाल्ले आसा ते आतां हो मोविन गुदिनो हो ग्लेन टिकलो हे बीजेपीचे हो रुदोल्फ आसा तो आयज सांगता की गरज ना म्हणून CM बरो हें करता म्हणून हांव उदाहरण दिता आतां तुमकां उदाहरण सारकें दिता एग्जाम्पल दिवन एट्रोसिटीज जाल्या ना ते गोंयकारांनी सांगचे आनी सगळे मायनॉरिटीचे गोंयकार आसा पळय घरा कडेन बशिल्ले आसा पळय हे न्यूज पळयता जावं ते मुस्लीम भाव भयण्यो आसा तांकांय सांगता यू ऑल हॅव टू कम आउट नाव टू डिमांड विथ अस दॅट आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय वॉट इज मायनॉरिटी कमिशन टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द रायट ऑफ मायनॉरिटीज इन शॉर्ट आमचेर कितें अत्याचार जाले आमचेर कितें इनजस्टीस जाले एट्रोसिटीज जाता पळय ताजेर आवाज उठोवपाक कितें करपाक आमकां कोणी तरी रिप्रेझेंट करपाक जाय आनी कोण रिप्रेझेंट एक पाटी ते स्थापीत जाले जाल्यार आमकां मायनॉरिटी कमिशन आसतलें जे आमचे ग्रिवियन्सीस आसा आमच्यो अडचण्यो आसा आमचें कितें रॉंग जाता ते घेवन आमी ते कमिशना कडेन वतलीं एंड देन इट वील बी प्लेस्ड एंड देन वी कॅन डिमांड फॉर जस्टीस तुमी पळयलां आसतले यंगस्टर्स मायनॉरिटीजाचे हांव सांगता आतां एट्रोसिटीज कशे जाता आनी मोविन बाबाक सांगपाक सोदता तूं म्हणटा न्ही CMच्या अंडर सगळे बरें आसा मायनॉरिटी आनी ते कांय ना म्हणून सेटअप करपाचें ना म्हणून आमचे मायनॉरिटीज न्ही केन्नाय कितें आयलें आनी पोस्ट करता कॉमेंट तेन्ना आनी जेन्ना मायनॉरिटीज जावं तो मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं खंयचोय मायनॉरिटी जो आसता पळय ताणें कितें कॉमेंट घातले जाल्यार ताका कॉमेंट्स येता कितें म्हणून अरे तूं पोर्तुगीज दुकोर म्हणून पोर्तुगीज दुकरा म्हणून येता ताका तो कोणा कडेन वतलो सरकार जाल्यार हांचो पुलीस जाल्यार हांचीच होम मिनिस्टर कोण CM डबल इंजिनाचें सरकार कोणा कडेन घेवन वतलो तो ग्रिवियन्स कितें पोस्ट केले मायनॉरिटी भुरग्याक ताका भुरगे म्हणून आनी सोडनात तुमी पळयला इन्सिडंट्स तांकां हाडून एरेस्ट करून एपोलॉजी दिवन तांचेर एक्ट लायतात एक्ट पॉक्सो एक्ट लायतात तांचेर मायनॉरिटींचेर दुसरें म्हणटात ते इट इज नॉट ओन्ली ते पोर्चुगीज दुकोरूच न्ही कितें आतां न्यू स्टार्ट केला तेणी दे कॉल देम रायस बॅग कन्वर्ट्स आतां न्यू स्टार्ट केलें आसा क्रिस्तांव कितें जालें मायनॉरिटी रायस बॅग कन्वर्ट्स हें कितें दीस इज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ मायनॉरिटी ओके फायन लेट्स नॉट गो फार आतां श्रावण चल्ला होली मान चालू आसा हिंदुजांचो भावांचो भयण्यांचो वे दे कंज्यूम ओन्ली दे हॅव ओन्ली वेजिटेरियन फूड वेल आय एम ऑल्सो कंज्युमिंग वेजिटेरियन फूड आय एम नो डाउट आय एम अ वेजिटेरियन हियर बट दॅट डजंट मीन बिकॉज यू आर वेजिटेरियन बिकॉज श्रावण चालू आसा एक धर्माचो फेस्टिवल हे काळ चालू आसा ताचो श्रावण चालू आसा वे दे डोंट ईट फीश दे डोंट ईट चिकन दे डोंट ईट मटन एनी नॉन वेज ओन्ली दे ईट वेजिटेरियन दॅट डजंट मीन दॅट यू ट्राय टू इम्पोज अनादर रूल टू अदर्स तेणी पयर बोर्ड घातले आनी सांगले बोर्ड केलो की बीफ वील नॉट बी सोल्ड शूड नॉट बी सोल्ड ड्युरींग श्रावण बीफ बॅन म्हणून आतां म्हाका एक सांगात बीफ बॅन म्हणटात ते अरे बाबा इट इज अ लायवलीहूड तुमी खायनात न्ही इट इज आय एम सेईंग पळय तुमकां जायना न्ही तुमी खायनात तुमकां कोणें हें करूं ना
but it is a livelihood of minorities. Catholics consume it, Muslims consume it, it is their daily food. So why you all are trying to stop them just because of this? So this is not atrocity, this is not injustice. आता बरें, खऱ्या अर्थान या, खऱ्या अर्थान तुम्ही कितले तरी पयला आसतले हांव कित्याक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन जाय. आता तुम्ही पयला आसतले जे बीजेपीचेच आउटफीट आसा, बीजेपीचेच आउटफीट आसा इन द नेम ऑफ RSS, बजरंग दल आनी खंयचे प्रेमी. तुम्ही पयला आसतले कशे कशे अटॅक जाल्ले आसा. लास्ट चड पयस वचनाका, कुंकोळी पळय रक्षाबंधनाचे त्योहार आशिल्लो. रक्षाबंधन म्हणल्यार एक भाव आपले भयणीक राखी बांदता, नो डावट अबाउट इट. दॅट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ अ सिस्टर, रक्षा करपा खातीर सीएमाचो हात भरिल्लो आमी पळयला. म्हज्याय चल्याक राखी धाडली, म्हाज्याय चलयेन आपले कजन भावाकूय राखी बांदली. कितें तरी ते स्कुलांत जालें दिसता, डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हूण कितें तरी सांगलें दिसता. दॅट क्लासीन मातशें राखी घालनाकात, मागीर घरा कडेन वचून घालात. तुम्ही बिलीव करताले हे बजरंग दलाचे भुरगे स्कुला भितर पावले. दे वेंट इनसाइड द स्कूल, दे एड्रेस्ड अ मीडिया देर. सो दे आर अलाउड टू गो इन एनी इन्स्टिट्यूशन, दे आर अलाउड टू गो टू एनीबडीज हाऊस डोर स्टेप. फादर बॉलमॅक्साचें उदाहरण दिता हांव. ताणें आपले उल्लेख केल्लो कितें तरी, आनी कांय वायट म्हणून नासलें. शिवाजीचे उल्लेख केल्लो तेणें, कांय वायट म्हणून केलो. ही इज अ वॉरियर म्हणून सांगिल्लें, ग्रेट वॉरियर. आनी कितें म्हणिल्लें, बजरंग दलाचे थंय पावले बोवाळ करपाक, आख्खो झुंड थंय पावलो, प्रोटेस्ट केलो, ताका एरेस्ट करा म्हणलें. हें कितें? हांव दुसरें उदाहरण, हांव राम नाम सत्य म्हणिल्लें. कितें? एक मोटोर घेवन पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून रॅली काडिल्ली, म्हजेर FIR करून केस घातिल्ली आसा. महिला काँग्रेस अध्यक्ष आशिल्ले प्रेसिडेंट, म्हजेर केस घालून ती केस हांव झगडटा जाली 6 वर्सां. कितें म्हणिल्लें? राम नाम सत्य मीन्स हेल द नेम ऑफ राम, ग्लोरी टू राम. राम्स नेम इज ट्रूथ, नथींग बट ट्रूथ. बट म्हजेर घातला. हांव कोणा कडेन वतलें? तो समज मोवीन म्हणटा की सीएमा अंडर सगळे सारके आसा आनी मायनॉरिटी कमिशन नाका जाल्यार हांवें कोणा कडेन वचपाचें? म्हजेर केस घातिल्ली आसा. आनी एक उदाहरण, सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर वो येल्ले गेल्ले उलयता. कोण? वो तांचो RSS चीफ आसा तो पयलींचो, वेलिंगकर बाब. वेलिंगकर कितें म्हणटा? ते फ्रांसिसाचे मोडे काडून थंय धाडपाक जाय, ताजे मोड्याचे DNA करपाक जाय. तेन्ना कितले मायनॉरिटीजांचे हर्ट जाले, सेंटिमेंट्स हर्ट जाले, कितले मायनॉरिटीजांक दूख लागले. इज अ लिव्हिंग सेंट फ्रांसीस झेवियर. इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस ऑल द रिलिजन्स एंड सगळे हिंदू, कॅथलीक, मुस्लिम्स येतात अक्रॉस द ग्लोब ताका हें करपाक, तेजें दर्शन करपाक. पुणून तो असली स्टेटमेंट करता तेन्ना ताका प्रोटेक्शन दिवन 500 लोकांनी आनी प्रतिमाचेर केस घातल्या, FIR. सो आमी कोणा कडेन वचपाचें? दॅट इज द रिजन वी आर डिमांडींग नाव. बिकॉज एट्रोसिटीज जातात मायनॉरिटीचेर. कित्याक जायना? कितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा. मागीर आनी खंय सांकवाळ त्या व्हरून मदेंच कितें घातलें की गोमटी घातली आनी थंय पीस डिस्ट्रॉय करपाक गेले. पूण हे कोण करता? हे आउटफीट जे आसा ते कोणाचेच न्ही. दीस आर बींग यूज्ड एज पपेट्स बाय द BJP सरकार. आतां म्हाका खबर ना हांव घरा पावतलें वो ना तें, हो म्हज्या घरा कडेन मोर्चा येतलो तो, पूण सत्य उलोवपाक भिवपा शिरपण ना. आय ऑलवेज से you should not fear when you are right. You should not fear when you are speaking the truth. And I am speaking from my heart. We will not tolerate this nonsense. येल्ले गेल्ले ती कोण साध्वी म्हणटा ती येता, कोण थंय पोंडा तेंचे ते कन्वेंशन करता, ती सांगता लव जिहाद नहीं होगा, लव जिहाद जो करते उनको तलवार पे हम सूली पे उठाएंगे, जो बीफ खाएंगे उसको तलवार तुम तैयार रखना उनको मारने के लिए. मुद्दलीक येता आनी कितें स्टेटमेंट करता, आनी कोण म्हणटा हें करप ना. म्हळ्यार हें कितें चल्लां? आय थिंक पर्रीकरा टायमार मातशें कितें तरी बरें आशिल्लें. पर्रीकरान पूण मुद्दलिकाक बॅन केल्लें. पर्रीकर वॉज नॉट एंटरटेनिंग दीस मुद्दलीक एंड दीस वेलिंगकर. बट आय डोंट नो वाय टुडेज BJP इज सो मच इन लव विथ देम. दीस इज टू डिवायड. आमची जी पीस अँड लविंग गोंयकार आसा, जी युनिटी आसा. आमी गणेश उत्सव आमी क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव वतात, हिंदुवांगेर वतात, आमी तो तयार करता. आमच्या घरा कडेन क्रिस्तांवगेर डिसेंबराक क्रिसमसाक हिंदू आनी मुसलमान येतात. मुस्लिमागेर आमी कॅथलीक आनी हिंदू वतात. कित्याक? शेवय खावपाक. तांचो त्योहार जे आसा ते मातशें डिवायड करचें न्ही. आनी हांव सांगता मोविन बाब तुका लास्ट, यू आर नो वन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑन लॅक्स ऑफ Muslims or Catholics. You don't know, then shut your mouth.
आय एम व्हेरी सॉरी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आय नो यू आर अ मिनिस्टर, बट यू हॅव नो रायट टू स्पीक ऑन आर बिहाफ. आनी ते तुजे बसल्या पळय ऑल्टर पॉय जावन ग्लेन टिकलो आनी कोण तो रुदॉल्फ, तुमकांय सांगता मातशी लज ना रे, लज ना तुमकां. यू ऑल नीड रियल कन्फेशन. वचात मातशें आयतारा मीस रात्री कन्फेशन करून घेयात, सारकेंच शुद्धकरण जालें म्हणून कळटा. वी लॅक ऑफ पीपल आर देर एंड वी आर डिमांडिंग, एंड इन कमिंग डेज वी विल पुट दॅट मोड. बिकॉज even now if you can see Kennedy Alfonso, who is running a brigade saying that we want Romi Lipi. What is wrong in Romi Lipi? आम्ही काय म्हणनात की आमकां देवनागरी नाका म्हणून. देवनागरी रोमी लिपी कोण आसात रोमी, बिकॉज आमी बायबल रीड करता रोमी लिपी, आमचे पवित्र पुस्तक आमी वाचता रोमी लिपी. सो कोणाक जाय तांकां तो ऑप्शन दियात न्ही. हो कसलो हुकुमशाही जाल्ली आसा, हे सारके हिटलराचे डिक्टेटरशीप जाल्ले आसा. सो हांव सीएमाक सांगता, आनी आय एम टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॅक ऑफ मायनॉरिटीज ऑफ गोवा that we need minority commissions so that we can fight against the atrocities which are done against the minorities. We can fight against the injustice, and there will be a voice and there will be something support system to us. Thank you. थोड्याच उतरांनी खबर करता, जायते फोरम्स, जायते ऑर्गनायजेशन्स हे आतां गेल्ले थोडे म्हयने मायनॉरिटी कमिशन डिमांड करतात. आनी जितले फावटी उलो जाला मायनॉरिटी कमिशन स्टॅब्लिश करपाचो, हजारांनी लोक सपोर्टान येतात. जेन्ना हे लोक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन नाका, कोण तांच्या सपोर्टान आसा, खंयचे मायनॉरिटीचे मेंबर्स, मायनॉरिटी कम्युनिटीचे मेंबर्स तांच्या वांगडा आसा ते तांणी दाखोवचें. अशें म्हणून न्हू हे वेतात आमकांय मातशें दुखयतात. आतां मायनॉरिटीज म्हणटा तेन्ना प्रतिमाबाईन सारकें सांगलां, हिंदू आनी मुस्लिमूच न्हू, दुसरे आसा. म्हणजे कितें एसटीज आसात, दलित्स आसात, जे घोडे हिंदू कम्युनिटी पासून बिलॉंग जाता जाल्यार पूण ते मायनॉरिटीज जातात. आनी जायते फावटी हांचेरूय अत्याचार जातात. जाल्यार हें जें मायनॉरिटीज कमिशन आसा तें गरजेचें. आतां गोंयांत पळयात तुमी, बायल मनीस म्हणटा ती सेफ ना आसा. कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स विमेन आर मच सेफ. आय एम नॉट सेईंग कंप्लिटली सेफ आसा, हांव अशें म्हणिना की बायलांचेर अत्याचार जायना म्हणून जाता, बट कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स मातशें लेस आसा. स्टील वी हॅव कमिशन फॉर विमेन एंड चायल्ड, वी हॅव दॅट. तर मायनॉरिटींक लागून कित्याक नाका? वी आर नॉट सेईंग दॅट देर आर टू मेनी एट्रॉसिटीज हॅपनिंग द वे अदर स्टेट्स इट इज हॅपनिंग. म्हणजे बादरिंग बा मात तसलें जावं ना अजून गोंयांत, पूण एक दंगो जाल्यार जाला. हिंदू मुस्लिमां मदें खडसर दंगो जाला. आनी असल्यो घडण्यो फुडें जायना जावपाक. कित्याक आतां ज्यो हालीं हे जे संघटन येयल्यात, दल येयल्यात, कोण प्रेम येयल्यात, ते इल्लें करून हें पेत्रोल घालता आनी तो उजो पेटोवन ते प्रयत्न करता. हे प्रयत्न करता तांचेर पयलींच उदक घालपाक जाय आनी तो उजो पालून उडोवपाक जाय म्हणून आमी मायनॉरिटीज कमिशन मागतात. वेन वी डिमांड मायनॉरिटीज कमिशन, वी आर नॉट डिवायडींग पीपल ऑन कम्युनल लायन्स. वी आर आस्किंग फॉर इक्वल रायट्स बिकॉज देर इज फियर दॅट पीपल वील ट्राय टू मेक कम्युनल पॉलिटिक्स. आनी आतां जें इलेक्शन येवचें आसा 2027 हें चड आनी चड वाडत रावतलें. स्टेट्समेंट जातलें आनी कितें जातलें, कितें जायत रावतलें. नाव आय कांट इमॅजिन, थोडी घरां फाटल्या वर्सां आमी पळयलां, थोडे मुस्लिमांच्या घरांनी हे दल वेतात, ते कितें रांदता, कितें करता तें पळयता. अरे कोणाच्या घरा भितर सरूंक जाता? हें म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लोस फेरेरानूय असेंब्लीन वयर काडिल्लें की हांचेर असल्यांचेर कायदो जावचो म्हणून. आतां म्हाका आयकूं येयलां चॅक पोस्टांचेर हे दलांचे मेंबर आसता थिंगा, खंयची गाडी येता वेता ती पळोवंक पुलीस तांकां कांय कित्याक करिना. हू हॅज गिवन देम रायट टू चॅक वॉट एवर इज कमींग? लेट मी बी वेरी क्लियर, हांव मडगांव गेल्लो फ्रायडे, सगळीं मासाची दुकानां बंद, सारकी बंद. विचार केल्या उपरांत ते म्हणटाना आमकां बंद करून लायला, नाल्यार धमकी दिता, तुवें कितें करता, अशें करता. हांव म्हणटा तुमी जे अमके मास खायना न्हू, तुमकां कशें कळटा ते रिक्षान वा त्या गाडीन तेच मास म्हणून? सी आय एम अ कॅथलीक, बट वेन आय वॉज रेस्ड म्हाजी फामील कुकराचें मास खायना. एक दीस चुकून हांवें सोरपोतेल काडलें, म्हाका खबर पासून ना तें सोरपोतेल म्हणून. हांवें कोणाक विचारलें लोणचें कसलें काय म्हणून, ते सांग बाबा तें लोणचें न्हू तें सोरपोतेल. सी आय डीड नॉट नो वॉट इज सोरपोतेल एंड वॉट इज पोक बिकॉज आय नेवर गॉट यूज टू. हाव यू कम टू नो दॅट दीस इज बीफ वेन यू आर नॉट इटींग इट? लिपोन हातात कितें रे तुमी? त्या लागून गमता आसतलें तुमकां तें तसलेंच मास म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, right from Portuguese times, slaughter of cow is banned in Goa. Right from the 18th century, Portuguese had made a law that cow slaughter is banned. What we get is not beef in a literal sense. What we get is buff. It's buffalo meat. Taka beef म्हणून बेश्टे लोकांचे तकले ब्रेन वॉश करिना. It's buff.
सो प्लीज मेक शुअर. आनी असल्यो एट्रॉसिटीज जायत्यो जाल्ल्यो आसा म्हणून आमकां मायनॉरिटीज कमिशन जायें. आमचे जायते कितें आमकां सांगचें पडटा तें सरकार आयकना, कोणूच आयकना, कांय करना. सो एटलिस्ट दीस वील टेक डेटा ऑफ वॉट इज हॅपनिंग ऑफ ऑल द इन्सिडंट्स. आनी एक उल्लेख करता दाखलो. 2 इन्सिडंट तुमकां खबर आसा लास्ट इयर जाल्ले आसा. लास्ट इयर काणकोण कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा. बजरंग दल हाव दे मेड अ स्टेटमेंट की हांगा कोण हिजाब घालप ना आनी तोपी घालून रस्त्यार भोंवले दिसती पडले, वो मोर्चा काडलो, प्रोटेस्ट केलो, तुमचे देवांचे ते कितें प्रोसेशन काडलें जाल्यार आमी तलवारी धरून मारतले म्हणून. ते एक इन्सिडंट तुमकां खबर आसा. ह्याच आउटफिटान केल्ले. डेमोक्रेटीक रायट आसा टू प्रोफेस टू रिमूव प्रोसेशन एनीथींग. दुसरें म्हणटा ते खारे बांदर आमच्या मडगांवां बिफाचे कोणाचे घरा गेले ते बीफ सेलरांच्या आनी तांच्या घरांत वचून रेड मारली. घरांत दादले नाशिल्ले बायलांक आउटरीच केली, मॉडेस्टी बोवाड केलो, झगडी केली, हल्लो केलो. हें सारकें काय म्हणून विचारूंक सोदता. सो दीस आर द एट्रोसिटीज वीच आर डन. हांव सांगता की वी आर डिमांडींग फॉर नथींग, जस्ट फॉर सेफ्टी, so that we can also protect our rights which are given in the constitution. And if other states can have minority commission, I don't think anything is wrong in having in Goa. Thank you. In the Constitution of India, it is clearly written in Article 25 to 30 that minorities have the right to run the institutions the way they want, give instructions and so on and so forth. कुंकोडे जे आलिडे ऑफ हेल्थ स्कुलान जालें तें सारकें न्हू. आमच्याय तेंपार आमकांय सांगताले न्हू राखीच न्हू फ्रेंडशीप बँड वो आमी कोलवा फामाक वता ते दोरी हाडटा ती पासून बांदून ते हें करनाले. आमी क्रिस्तांव जावन आमकां ती सांगताली. इट्स अ डिकोरम ऑफ ईच इन्स्टिट्यूशन. तुमकां जरी तो त्या इन्स्टिट्यूशनाचे रूल्स लॉज लायक जायना, भुरग्यांक काडा दुसऱ्या इस्कॉलांनी घाला, जंय हें सगळें मान्य जाता थंय घाला. आनी लास्ट हे क्रायम म्हणटात पळय, क्रायम म्हणटात पळय, हेणी जेन्ना मॉक हें केल्लें आमचें प्रोसेशन काडिल्लें आमचे काशाळां घेवन रिजनल प्लॅना टायमार दिगंबर कामत मुखार आशिल्लो. दिगंबर कामत मुखार हांगा रॅली काडिल्ली, तुमी पळयात वचून. आनी कितें केलें तेणी काशांव घेतिल्ले आमचे कॉफिन्स क्रिस्तांवाचे. कॉफिन्स म्हणल्यार कितें, आमचे कोणी भायर पडले मेले जाल्यार कॉफिनांत घालून आमी तांकां पुरता. तुमचे राम नाम सत्य देवाक खेळ केले तेन्ना म्हजेर FIR घातली. आनी दिगंबर कामत आनी ताजे आशिल्ले पळय प्रोसेशन काडिल्ले कॉफिन्स घेवन, तेन्ना आमचे एट्रोसिटीज जावना, आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावना तेन्ना खंय. म्हणल्यार आमी मायनॉरिटीजान बारीकशें कितें केल्यार हे बजरंग दल येता, वो RSS येता, मागीर केसीस घालता आनी BJP तांचो गॉडफादर म्हणून तांकां सपोर्टींग करपाक आमकां क्रिमिनल करून सोडटा. पूण ते करतात ते बारीक कांय जायना. देर इज नथींग, दे आर लेफ्ट स्कॉट फ्री. सो दीस इज वॉट आय एम सेईंग. एंड लास्टली I would like to tell, they have even hurt our sentiments. The BJP who are ministers today and MLAs also have hurt our sentiments by going and taking vows when they were in Congress. खुर्सा कडेन गेले, बांबोली देवळान गेले, महालक्ष्मी कडेन दर्गान गेले आनी सांगले शपथ घेतल्यो महालक्ष्मीच्यो आनी बांबोली आमच्या खुर्साच्यो आनी दर्गात की आमी जिखतकी काँग्रेस सोडून वचपाना. आनी मागीर बेबका भशेन उडकी मारून ते आयज BJPत आसात, वॉशिंग मशिनात गेले आसात. Those were also hurting our sentiments. Those are also atrocities done on us. That is also hurt. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.